गायन घेऊया A9 पेज नंबर 4 A9. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयचे मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता आपल्या जल्माच्या दिसाक मार्क जेकब फेर्नांडीस देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जोवीन बेनेडिटो पेरेरा हाचे आत्मे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया सियोनार्ड फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचे पासत आमचे फिरगोजे पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया बांगलादेश ह्या देशा पासत जायती उत्सांबडाय आनी मारामारी थंयसर सुरू जाल्ली आसा. बेगीनूच थंयसर शांती जावंक बांगलादेशाच्या लोकांचेर देवान शांती आनी आशिर्वाद घालूंक देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमी म्हाका कोण सोदुरतात. भाव भयणीनो, जण एकल्याक आमकां जेजू वेगवेगळे तरेन संदेश दिता आनी अणभव दिता. जेजू आमच्या जिविताची शांती ही शांती जरी तर आमी घेतली आनी जेजूक आमची शांती म्हणून घेतली जाल्यार आख्खो संवसार शांतीचो जावपाचो. तरी आसतना जायते पावटी आमी चुकल्या. आमी ह्या संवसाराच्या राटींनी गुल्ल जाल्या आनी जेजूची शांतीक विसरल्या कुशीन दवरला. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी पदवीदार देवा तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. आयज आमी करीत भाशेन मागुया डॉमिनिकान संस्थे पासत जे डॉमिनिकान पाद्री आसात तांचे पासत तांच्या वावरा पासत भोव करून देवाचें उतर जें ते परगट करतात त्या तांच्या मिसावां पासत आमी मागुया. आमच्या गोंयांत वावर करतले डॉमिनिकान संस्थेचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, बागयोन दोमिंगान आपली शिकवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली मोटवाशी संस्था घडोवन हाडली. तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेश्ठ परगटणाराचे विणवणेन आमच्याय काळजांनी भावार्थाच्या स्वताचो मोग वाडय आनी त्या स्वताचो उजवाड हेरांक पावोवंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक.
जेरेमियस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर असो उलयता, पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण तांच्या पुर्वजां कडेन तांच्या हाताक धरून तांकां इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो. देखून दोनी कोण तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतोच इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. खोल तांचे भितर हांव म्हजी समूर्त रिगयतलो. तांच्या काळजांनी ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजां. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगलीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशीं जाणटीं. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव तांच्या नश्टेपणाचें बोगसणें दिवंक वेतां आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतर. देवाचे वडतकार. आमचो जबाब. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. परतून म्हणया. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. थीर मोन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगू. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सरशींपातकी परतून येतले सायबा. जबाब. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. योजनान म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक येवन तुका मानता कोणती बरीत काळीज. चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. उद्गार. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जोईत व्हरचे नात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे शेजारयेच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सदरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातात जिवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियस व प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव, शोनाच्या पुता, तूं सुभागी,
कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी हेमकोंडाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक शिसांक खोर आज्ञा दिली. तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसालेमाक वेतलो, जाणट्यांच्या पुरोमयाज्ञिकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतलें जाय तें सोंसतलो, मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा आपणाक देव पुनर्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें वडोन पेद्रूक सांगलें, चल सैताना, फाटीं सरून वच, म्हजे वाटेर आडकोडीचो फातर तूं, कित्याक तुजीं येवजणां देवाची न्हय पूण मनशाची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. सिमांव पेद्रू एकूच मनीस, जेजू ताचो गवंडी तोय बीन एकूच. पूण आयज जेजू पेद्रू विशीं दोन उरफाट्यो वस्तू सांगता ते आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. पयलीं जेजून ताका म्हणलें तूं खोडप आनी दुसरे सुवातेर ताका म्हणलें चल सैताना. तोच पेद्रू, एकूच पेद्रू एक पावटी खोडप जाचेर जेजू आपली सोबा बांदतलो आनी तोच पेद्रू परतून सैतान जो आडकोडीचो फातर, म्हजे वाटेर तूं आडकोडीचो फातर अशें जेजून ताका म्हणलें. कशे भाशेन जावपाक शकता हें? वा आमच्या जिवितान हे भाशेन आमी जाता काय सगलो वेळ आमी बरींच उरता वा सगलो वेळ आमी वायटूच उरता. थोडीं जाणां आसा आमचे मदें जांकां आमी वायट मनशां म्हणटा आनी थोडीं जाणां आसा आमचे मदें जांकां आमी बरीं मनशां म्हणटा. पूण बरीं जावं वायट जावं सगल्या वेळार बरीं तीं, सगल्या वेळार वायट तीं. मनीस बाबडीनो आमी मनीस कशीं मनशाचें सैम आमी चुकता, आमी पडटा. आनी ह्या पासत थोड्याच खिणां भितर जेजून पेद्रूक खोडपूय म्हणलें आनी सैतानूय म्हणलें. तो पेद्रू म्हूण न्हय पूण ताची जी चाल जाली, ताची चिंतनां जे भाशेन आयलीं त्या पासत. पयली पावटी जेन्ना खोडप म्हणलें तेन्ना जेजून पेद्रूक सांगलें हें तुज्या मनांतलें न्हय, हें म्हज्या बापान तुज्या मनान घातलां, तुज्या कुडी मासाचें न्हय वा तुज्या मासा रोगताचें न्हय. पूण दुसरे सुवातेर जेन्ना सैतान म्हणलें ही देवाचीं चिंतनां न्हय पूण ही मनशाचीं चिंतनां. म्हणटच मनीस सैम भाव भयणीनो आमचें असोक मानून घेवया वय, आमचें मनीस सैम असोक आनी आमी पडटले आनी आमी सगलो वेळ बरींच उरची ना. वो जांकां आमी बरीं म्हणटा जायते पावटी आमी पळयता वी लूक अप टू समवन, सगळी पावटी बरीं उरची ना. थोडी पावटी चुकतलीं, थोडी पावटी पडटलीं आनी तेन्ना तांकां देंवचारूय म्हणपाक पडटलें, आमकां सैतानूय म्हणपाक पडटलें. पूण मुद्दो भाव भयणीनो तो न्हू आमी खोडप जाल्यां काय सैतान जाल्यां हो मुद्दो न्हू. पूण पयल्या वाचपान जे भाशेन जेरेमियास प्रवादीच्या पुस्तकान आमी आयकलां देव सांगता तें, हांव तुमचे लागीं एक नवो करार करतां. आनी हो करार काळजाचो करार, हो करार काळजाचेर देवान आमच्या बरयलेलो करार. देखून देवाच्या कराराक जो कोण विस्वाशी रावता तो पडचो ना. पूण देवाचो करार आमी मातशे पासून कुशीन दवरलो आनी ह्या संवसाराच्या वाटांनी भितर सरल्या जाल्यार आमी पडटले आनी तेन्ना आमी सैतान जाता, ह्या संवसाराच्यो वाटो चलोवंक लागता तेन्ना. आनी जेन्ना जेन्ना देवाची वाट आमी धरून देवान सांगलां सुचयलां तें उलयता तेन्ना आमी खडप जाता.
तर दोनूय सोयीक आमकां आसा. कितें विचून काडटले आमी? देवाची खोडपां जावंक वो सैतान जावंक. रायच्या दिसा ही कृपा आमकां मागुया. आनी ह्या संवसारान जी शांती बिगडत वता ती बिगडत वता कित्याक देवान आमकां दिल्ली पदवी आसा ती आमी वापरिनासतना मनशाच्या मनाची पदवी जी आसा ती आमी ते पदवे फाटल्यान धांवता. जशें आतां आयज आमकां बांगलादेशान दिश्टी पडटा. कित्याक लागून हें सगळें? एक पॉलिटिकल पावर, पदवी देवान दिल्ली आसा खरी मनशाक, पूण देवाचे भाशेन ती पदवी वापरूंक सोदिनात कोण. आमी मनीस, आमी आमकां जाय ते भाशेन आमच्या आदावाक आमच्या फायद्याक ती पदवी वापरूंक सोदता. वो जे कोण आमचेर आड आसात तांचो राग काडूंक सोदता. तेन्ना ती देंवचाराची पदवी जाता. पूण देवाची पदवी आमकां सदांच उखलून दवरता. हें करूंक देवान आमकां एक चावी दिल्या. जे भाशेन पेद्रूक सांगलें, हांव तुका स्वर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. आनी ह्यो चावयो कित्याक? तुका भितर सरपाक म्हणूंक न्हू, पूण जें तूं बंद करतलोय तें बंद उरतलें. जरी तर तूं तें उगडशी जाल्यार तें उगडटलें. आनी हें करपाक बोगसण्याचें मन खेरीत भाशेन जेजून आपल्या शिसांक दिलें, पेद्रूकूय दिलें. जीं पातकां तूं बोगशितलोय, उपरांत मागीर आनीक एक कडेन जेजू सांगता, जीं पातकां तुमी बोगशितल्यात तीं तांकां बोगसतलीं, जीं तुमी बोगशिना जाशात तीं बोगसची ना. म्हणटच स्वर्गीच्या राज्याची चावी आमकां बोगसणे वाटेन आनीक काकलुती वाटेन दाखयता. तर देव आमचो काकलुतसार, देव नितीवंत खरो, पूण देव काकलुतसार. आनी हे काकलुतीन तो आमकां जिवीत दिता. तर आमी काकलुतवंत जावंक आनी ही बोगसण्याची चावी आमच्या हातान घेवन एकामेकाक शांतीच्या मार्गार आमी हाडूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक अंदात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकाने मोहिमे आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, बागेवन दुमिंगाचे विनोतीन आमची देणी आनी मागणी दोयाळपणान मानून घे. आनी क्रिस्ती भावार्थ राखतात आनी परगोडटात तांकां ह्या बलिदानाच्या बोळान उर्बेवंत आनी धिरादीक कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. दुमींग तुज्या भक्ताच्या मनाक की परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. ओ स्वर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर.
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. तुझ्या कुसानी बोलाची बोलबोणा पोते तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमीन. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. आमकांय जण एकल्याक ही चावी जेजूच्या मोगाची कृपेची फावो जाल्ली आसा तीच घेवन जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेक पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजफुटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनात. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर.
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्यात प्रेमाचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesu आमचे मोगे जाय आमकां उतोरचें सबोरी बानी फास्तीचे ओतम्याचे बंगोतायेचे एकोन तुझे आमचे अर्पण बापा पावोय आमचे पोसून Kushal monan kansa bhakti Korea bozon Korea jevo Kushal monan kansa bhakti Korea bozon Korea jevo. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, भाग्योन दोमिंगाचे पोरजोळीत जिणे पासत तुका दिनवासून ह्या सर्गीच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेन तुजी खरी भक्ती वाडय. तुज्या दिप्तीवन प्रसंगदाराची शिकोवण घेवन तिचें क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचूं आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूचे आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगान आमी सदां जिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उत्सवीक वर्साक मागणी. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योन फ्रांसीस शाबेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताचे रेलिकेची दबाशीक दाखोवणी तशेंच 2025 वर्स आमी तयार जातना पवित्र क्रिस्ताच्या बोळान आमचो एकचार पिराय तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशुद्धीक मनान
तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया F23 पेज नंबर 96. F23. Wotsuya, Krista Shantin Wotsuya. Wotsuya, Krista Shantin Wotsuya, Wotsuya, Krista Shantin Wotsuya. Aikotoda Wotsuya, Dushmananne Maruya, Jesu Choshikoyo, Vevaragaluya, Ekaris Moratsoya. Wotsuya, Krista Shantin Wotsuya. Wotsuya, Krista Shantin Wotsuya. Wotsuya, Wotsuya, Krista Shantin Wotsuya. Wotsuya, Krista Shantin Wotsuya.